आमी परब करता म्हणून संतोषी काळजा सोमेस्पराक वाकणटा आमची काळजा मुरगटा जिव्या देवाक दिनवासा 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो आयज आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या निश्कोलूंक गोर्ब संभोवाची दोबाचीक परब समारंभता आपल्या पुताक ह्या संवसारांत एके ओस्तोरेतान जल्मा येवंक देवाची येवजण जाली देखून आपलो पूत जल्मा येवचो आसलो ते ओस्तोरेक देवान मूल पातकाचें कोत लागून आसतना जल्मा येवंक थारायलें हीच ती आयची दोबाचीक परब सायबीण मांयक पातका वीण जल्मा हाडटा पवित्र आत्म्या वरवीं तिका देवीक जिवितान भरता आनी देव आपल्या पुताक पवित्र कुसवो तयार करता होच गूट सर्वेस्पोर तुजे सवें आसा हे विशयांतल्यान नियाळूंक आनी समजून घेवंक कृपा मागतना मारयेचे विनवणेन दिसान दीस ओदीक निर्मोल आनी पवित्र जावन देवाचें आसणें आमच्या जिवितान अणभवूंक हे पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया भयणी भावांनो माय मोगाचो येवकार तुमकां आज ह्या फेस्ताच्या मिसाक कुशालकायेन आनी कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून आमी आज मारयेचे निश्कोळूंक गोप संभवाची परब समारंभता देवान आपल्या पुताक फावो तसलें बिराड जावंक मारयेक मूळ पातका विणे रोचली हो गूट नियाळटना देवाक दिन वासुया वाखणुया आमची माय आमचे खातीर थांबून आसतना देवाक प्रार्थता आमी निश्कोळूंक निर्मळ जिवीत ह्या संवसारांत जियोंक तिची विनवणेन आमकां सगळे तरेचे वायटांतली राख आनी निवार आनी भोव करून देवचाराचे ताळणीचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार दी म्हूण मागुया आज एंटनी जुआंव आफोन्स हे आमच्या भावाचो मरणाचो वर्साचो उगडास ताचे बसत मागुया स्वर्गीच्या बापान ताका आपल्या पुताच्या पुनर्जिवनपणाचो भागिली करूंक तशेंच मागुया जोझफीन बेर्नांडीस आनी बेर्नार्दिना साल्दाना ही आमची सोंपून गेल्लीं भाव भयणां बसत तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभता इनास विएगस तशेंच आपल्या लग्नाचो वर्सीक दीस इनासियो आनी वेरोनिका विएगस तांकां आमचे प्रार्थनांत मागण्यांत दवरुया आनी सगळीं आज आपलो वाडदीस समारंभतलीं लग्नाचो वर्सीक दीस पाळटल्यांक देवाची कृपा मागुया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां वावडविलो मनान चिंतून तोरान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध
म्हजो ओडकरात सौभाग्यवन सुदांचो कुवार मारीक सगळे आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एकेकल्याची खाजगी इंतेसावां बापाक उबारुया. सर्वेस्परा ओर्चित देवा, मुनीस जावच्या तुज्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुजे दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारेक तुवें गर्भ संभवांत निश्कळूंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या दैवीक जिवितांत घेतली. हे तुजे अप्रूप रोसणे खातीर संतोशाच्या उमाळ्यांनी आयज आमी तुका दिन वाचताव आनी वाखणटाव. आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्याक आमकांय माय मायेच्या विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कोर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता
सासण्यांच्या ससनांक आमेन. बसून देवाचे उतर ऐकूया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. सुरेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवल्ल्या रुखाचें फळ तुवें केलेंय बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सुरेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सुरेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजे मस्तक माड्डयतली आनी तूं तिचे कोंटेक चापतलोय. आदामान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिवांची आवय. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब. सुरेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सगळीं म्हणुया. सुरेस्पराक नवें गीत रचून गायात. सुरेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. सुरेस्पराक नवें गीत रचून गायात. इस्रायेलेचे कुलियेतान आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सुरेस्परान आपली सोडवण पुरगटली. राष्ट्रांच्या दोल्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. जबाब. सुरेस्पराक नवें गीत रचून गायात. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सुरेस्पराच्या मानांक कुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सुरेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवें सुर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पोवीत कोतावीन आनी मोगान बोल्लोलीं जावं देवान आमकां क्रिस्ता सोबें वेंचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडेंच थारायलें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही. आपल्या मोगाच्या पुता सोबें आपणें आमकां भोलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले कुशे पोरमोणें सगळें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पुरनिर्मणा पोरमोणें आमकां जेजू सोबें आपली म्हूण वेंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावार तेवतली पोरजां जावं ताणें आमकां आदीं फुडेंच नेमलीं. देवाचें उतोरें.
देवाचे ओळखात उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. नोमान मारिये कुरपेन बोलेले सुरेस्पोर देव तुझे सवे सुदेव घे तूं ओ सुर्या मोदें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एक आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें तें चिंतूंक पडली. तेन्ना दुतान तिका म्हळें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटा तें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. हेच खातीर तुजे तावन जल्मतले ते पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वास ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारीन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुजे उतरा पोरमणे. आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, आज खुशालकायेन पवित्र सभा आंकवार मेरेच्या निश्कळूंक गर्भ संभवाची परब करता. 25 मार्चाचे 1858 वर्सा मासेबी म्हणटा थंय वाठारांत लुडदीस गांवांत सायबी माय एका साद्या धाकटुल्या चेडवाक दिश्टी पडटा. बेर्नादेत, अ शेपर्ड गर्ल, जोड वाडूंक गेल्ले कडेन एक सोबीत ओस्तोरी तिका दिश्टी पडटा. बेर्नादेत तिचे लागीं नांव विचारता, तुजें नांव कितें? कोणें विचारलें जाल्यार कितें सांगू? आनीक सायबीण माय फ्रांसीस भाशेन तिका म्हणटा, जेसुई इमाकुलाद कॉन्सेसियो, आय एम इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. हांव निश्कळूंक गर्भ संभयली आंकवार मारी. 1854 वर्सा
डिसेंबराच्या 8वीर पाप साहेबान बाबार्थाचें सोत कशें आख्खे संवसारांत क्रिस्तांव बाबार्थ्यांनी मानून घेवंक सायबीणमाची निश्कळूंक गोर संभू पोरगूट केलो. दोगमा म्हणटा ताका एक्स काथेड्रा. पाप साहेबान हो गूट पोरगूट केलो एक बाबार्थाचें सोत सगल्यांनी सोत मानून. तेन्ना बाबा मडिनो इल्लोसो वाद विवाद जालो. जायत्यांक पाप साहेबान पोरगूट केलेलें सोत मानून घेवंक अवघड जालें. पूण जेन्ना सायबीण मायन आपणेच ह्या सुपुल्ल्या साद्या 11 वर्सांच्या भुरग्याक म्हळें हांव जावन आसा दीस करूंक गोब सोमवलेली, सगळे वाद विवाद सोंपले. कित्याक सायबीण मायच्याच तोंडांतल्यान जें कितें पाप साहेबान 4 वर्सां आदीं पोरगूट केल्लें तें सोत म्हूण संवसाराक कोडून आयलें. कित्याक हें सादें चेडूं शी न्यू नथींग ऑफ वॉट इट मिन्स इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. ताका खबर पुरान नासली. ताणें फकत सायबीणमांच्या तोंडांतलें आयकलें हीं उतरां आनी तिणें येवन सांगली. ही वस्तोरी जी म्हाका दिश्टी पडटा तिणें सांगलां हांव निश्कळूंक गोर संभोवलेली. बाबा मडिनो ही सायबीणमांची परब हो सायबीणमांचो दोबाजो हो बाबार्थाचो गूट आमचो कितें शिकयता आमकां. भोव करून आयच्या संवसारांत वेन मॅन इज लुजींग द सेन्स ऑफ सीन, सायबीण माय ही जी परब आमकां ती पातका मेकळी आसली. तिचे जल्माचे पयले घडयेक तिची आवय बागेवन आनंदच्या कुसव्यान देव तिका हे मूळ पातकांतली मेकळी रोसता. आपल्या पुताक फावो तसलें बिराड मेळूंक. देवाचो पूत मनीस जातलो जाल्यार ताका एक पुरतें बिराड जाय आसलें. आनी जो गूट तुमी पयले वाचपांत आयकला उत्पत्तीच्या पुस्तकांत देव मनशाक सरवंडार भासयता, मनीस पातोक आदारता, देवाचे नदरे वेलो लिपता, पयस रावता. आनी देव ताचे लागीं विचारता खंय आसा तूं, कित्याक लिपला तूं. आनी तेच घडयेक देव आदामाक आनी एवेक भासयता सरवंडार. पूण भासयता सरवंडार एके वस्तुरे वरवीं. ही वस्तुरी देवचाराक सांगता तुका मुस्तितेली तुजी तोंड आनी तूं ताची खोटीक चापतलोय. मारिया सगळ्या जिव्यांची आवय जेजू वरवीं आमी आनीक जिवितांत भितर सरता. एवा सगळ्या जिवांची आवय, तिका एवा म्हूण नांव दवरलें. ही दुसरी एवा आमकां जेजू देशी जिवीत दिता. बाबा मडिनो देखूनच ही परब आमकां निर्मळ आनी पवित्र जिविताक आपयता. देखून बागेवन पावलो एफेसकारांक बरयल्ले चिठींत आमकां सांगता तुमकां म्हणटा संवसार रोजच्या आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावीण आनी मोगान भरलेली जावंक देवान आमकां वेंचून काडलें. संवसार रोजच्या आदीं जावन आमी एक एकलो बाबा मडिनो देवाची विचून काडलेली पूत धुवो. आनी देखूनच आपल्या पुताक ताणें दिलो. ही मांडावळ जी मांडावळ मनशान पातका उदेशी फिस्कोटायल्ली, आपली कुरपा उगडायल्ली, ही कुरपा पोत्तून मेळूंक देव एके वस्तुरेक विचून काडटा आनी तिका मूळ पातका मेकळी रचून येवचो आसा ते सरवंडाराक एक पुरतें बिराड तयार करता. आनी देखूनच बाबा मडिनो बोळवो
भितर सरता तेन्ना मारी मुखार म्हणटलो आसलो आवे ग्रासिया प्लेना. नोमान कुरपेन बोलली, कित्याक मारये सभेन सगळीच कुरपा आसली, सगळीच कुरपा आसली आनी देवाक नांवा परस कुरपा हें व्हडलें. आनी देखूनच बुडवो गाब्रियल म्हणटा आवे ग्रासिया प्लेना. नोमान कुरपेन बोललेली. आनी कुरपा जी मारी सभे आसली तिच्या जल्माचे पयले घडयेक ती कुरपा तिणें तशीच दवरूंक ना, ती कुरपेन वाडली. तिणें देवाचे कुरपेक आपलो सहकार दिलो आनी ही कुरपा की बाबा म्हणिनो देवाक आवडली. आयज ही निश्कळंक गोड संबोवलेली सायबिणमांची परब करतना आयचो संवसार आमकां पातकां मुखार ओडटा. देर इज नो सीन अशी शिकवण सगळ्याक घालता. The devil is active, is prowling like a roaring lion to devour us. भाग्यवन पेद्रू म्हणटा आमकां गिरासूं रावता देंवचार. आनी देखूनच नितळ निर्मळ जिवीत जिवंक ही परब आमकां आपयता. आमी सायबीण माय भाशेन नितळ निर्मळ जिविताची वाट चलो. कुरपा जी आमकां देवान बावतिस्माच्या दिसाक तावन दिल्या ते कुरपेन आमी वाडूंक, ते कुरपेक आमी वयकार दिवंक आमकां आपयता. आनी तेन्नाच की बाबा म्हणिनो मारये भाशेन आमच्यांनी म्हणूं येता फियात मिकी सेकुंदम वर्बम तुम. तुजे खुशे प्रमाणे म्हजे सभेक घडो. आनी जेन्ना आमी कुरपेन आसाव तेन्ना देवाचे कुशेक मान बागोवंक आमकां सोंपें जाता. जेन्ना आमी कुरपेन आसाव देवचाराचे ताळणेक ना म्हणूंक, न्हयकार दिवंक आमकां शक्ती मेळटा. जेन्ना आमी कुरपेन आसाव तेन्ना आमकांय देव आपल्या आसण्यान अदीक आनी अदीक भरता. तर आज ही आमी परब करतना माय मारीच्या देण्या खातीर बाबा भावमडीनो देवाक बापाक दिन भासतना मागुया तिची देख आमी घेवंक आनी तिचे भाशेन नितळ निर्मळ जिवितांत आमी वाडूंक कुरपा देवाची आमचे सगळे सदांच शिताब आसूंक. उबी राहून आमी आतां आमच्या भावार्थाची उसारणी करुया. बरोबर म्हणून सोत म्हणटा देवाक, स्वर्गपिता बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याक सुद्दां आमच्या आत्म्या सबलो आंकवार मरितान जल्मलो ताणे कोस सोसले गफुसार चलो तमेलान ताका दिगिलो मेल्ल्या मगेर देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. स्वर्गपिता देव बसला. वेदान शिव्या आनी मेल्ल्याची मुसरी करून घेतलो. सपनांता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवी. आमेन. भावमडीनो चवथ्या शेंकड्यांत भाग्युंत एफ्राम म्हणलेलो भाग्युंत मारयेचे गूण अशें नियाळटा. मॅरी सिनलेस, इमॅक्युलेट, इनसेंट, इंटग्रल, फूल ऑफ ग्रेस. सायबीण मांयक देवान कुरपेन बोल्ली. असलीच कुरपा आमचे सभे सदांच आसूंक आनी आमी निश्कळोंक निर्मळ जिविताक वेंग मारूंक ही आमची थोडी मागणी बापाक उबारुया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हटलें, नोमान तुका
देवाचे चोड आपुरबायचे सोरेस्पोर तुजे सवें आसा. आमचे धर्मीक फुडारी देवाच्या कृपेन वाडून देवाचे चोड आपुरबायेची जावं तांचे पासत देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हे नोमान कसले जायते चिंतूंक पडली. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी आपले पोदवेचे आनी व्हडपणाचे चिंतिनासतना पोरजेचे बरें चिंतून पोरजेक बऱ्याक पडटा तें केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. भियो नाका मारिया, तूं देवाचे आपुरबायेची. पातोक आमचे भितर भिरांत निर्माण कोत्ता आनी आमकां देवा सोरशिल्लीं पयस व्हरता. पातोक पयसावून देवाचे आपुरबायेची आमी जावं देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. तेन्ना मारयेन म्हटलें, ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकोन जावं म्हजे सगळे तुज्या उतरा प्रमाणे. कसलेय परिस्थितीन आमी देवाची खुशी करून देवाचे आसणे आमच्या जिवितान अनुभवूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. भोवमोगाल बाप्पा, तुवें आमकां किरीत आवय दिल्या. तिची परब आमी समोर उमतना तिची देख आमी घेवं. नितोळ निर्मळ पवित्र जिविताक आमी वेंग मारूं आनी पवित्रायेचे वाटेर आमची पावलां घालूंक ते मायमारेचो आदार आमकां फाव कर. तुजे पुता जेजूची नांवीं आमेन. बसी. धुपाचो जसो पोरमोड भेटोवने वेळार आमी हें गायन गावुया. C16 पान 35, C16 पेज 35. Urmesfora, Bogdana, Somestani, Beduci. Urmesfora, Bogdana, Somestani, Beduci. Rubazo, Zozo, Borbo. It's morning, I'm भयणी भावांनो, आमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वळमेक आमच्या सर्वेस्वर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, अंकुआमरीच्या निश्कळूंक गर्भ संभोवप आसत तुका दिनी वाचून हे वाखाणणीचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताजे वरवीं सगळे गुन्यांवांतलीं आमी दिसान दीस मेकळीं जावं. आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाखाणणीचें बलिदान जावंक पाव म्हूण मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विधर आनी सासणेचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. बोबागिवंत आंकवार मारीक जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुसव्यान तिका सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सगळे कोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे बोरतेन पवित्र केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवचो निर्मिल्लो निश्कळोवंक निरपराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशा सैमान जावचो आसलो. खरो पूत आंकवार मरीचो देखून तुज्या पुताक फावो तसली अप्रूप अजापान तुवें आवय रचली. अशें ही तुजी दूं जावंक पावली ओरोम आनी कुणां पवित्र सभेची जेजूच्या कोत मिरी नासलेल्या रूपवंत पोतिणीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रायेचो आरसो करून दवरची. निश्कळोवंक आंकवारी परस उत्तम बोडती दुसरी कसलीच रोचना तुवें येवजिली. कसलीच आनी केदीच भायर सरली ना तुज्या हातांतली. आनी तुजे पोरजेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शरातून मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती आमी गायता. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. म्हणजे रोगताची कास नवे आनी सासणी करोराचें रगत पातकेंचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गुरपूर गुटया जेजू मेलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमडीची काकलूत कर. तांकां तुजे शागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर.
आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दमदूत आमचो आस्करी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. निश्कळूंक मेंढरो जेजू आमच्या बेदीचेर आसा. तो आमकां आपल्या जेवणान पोसता. आमी नितोळ निर्मळ जिविताक वेंग मारूं. बापाची मोगाची भुरगीं जावन जेजू आमचे खातीर मरून पुनो जिवन जालो आनी ताकाच लागून आमी बापाक आबा म्हूण उलो मारता. तो राजे पोरबे सोम्यार कुशालकायेचे मनान जेजून शिकयलेले मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा तुजी कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांचा आनी आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे केलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाकंदांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. पीस. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आंकवार मारीच्या कुसव्यांत जुल्म घेतलेलो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणांत तूं घेवन नितोळ निर्मळ जिविताक वेंग मागतली आमी सुभागी. कोमिवांच्या वेळार आमी गायन गावया. D 30 आणि 8
सुम्या जेजू ये पान 68 D38 page 68. Sumia Jesu yetuye amcha kalsa ravuge Sumia Jesu yetuye amcha kalsa ravuge Papa kursun devuraylon amchi sarko unisalon Sasnam tuce son zare amche mode mirakoche Sumia Jesu yetuye amcha kalza travuke Sumia Jesu yetuye amcha kalza travuke Amcha soiban galda ozalon Polon, amchi patka kanudoidan, shanti tuji apkavadan. Sumia Jesu yetuye, amcha kalza travuke. Sumia Jesu yetuye, amcha kalza travuke. Mianam kaportan, Bapa sarkiam kaportan, Baboy tuji ami somi, Tiralaya tuji soshi. Sumia Jesu yetuye, amcha kalza ravuke. Sumia Jesu yetuye, amcha kalza ravuke. प्रार्थुया. बापा, ओचोऱ्या वेजमी तांच्या घोडणारा भाग्यवंत आंकवार मरेन तुझ्या पुताक पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यान घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या कोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबामपणीन भरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कोर आनी उतरा व्हरत्या जिविताचे बोर्तेक आमकांय पावय. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. भाव भयणीनो सगल्यांक तुमकां फादर जोफील, फादर रुजारियो आनी म्हज्या नांवान आजच्या फेस्ताची उनुनीत पोरबीं दिता आनी आंकवार मेरेन आमकां सगल्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक भोव करून हे पिडेंतली आमकां निवारूंक करीत भाशेन आमचे आवंडे आमी पोरगोट करता. 10वेर, 11वेर आनी 12वेर आमी क्रिसमस बाजार करूंक येवजिला. ताका तुमी सगल्यांनी तेंको दिवचो आनीक भेट करची हो क्रिसमस बाजार जो सकयल जातलो नव्या बिल्डिंगांत. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
आणि सरपदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात मारये भाशेन नितळ निर्मळ पवित्र जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. T21 शेवटाचे गायन आमी गावुया. पान 213. T21 पेज 213. जोगांत आमची आदारीत तूं सगळ्यांक आमकां दोसाभाळू बेसावकार घेवन गोराब्या संकोशांतली सदांच निवार बेसावकार घेवन गोराब्या संकोशांतली निवार म्हाका सायबिली आमी तुजी उस्को पुरली गोठाय दिगे माई आमकां तुज्या मिरान सांबाळ सदा म्हाका